देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयलें वाचप स्वर्गदूतांच्या इतिहासांतले आनी जुआंवाचे शुभ वर्तमान. आयच्या वाचपान जेजूच्या जानवायेचेर आनी जेजूच्या स्वता वयर मांडून हाडलोली आसा. बागयोन पावलो अंतियोकेक जेजूच्या जिविताच्या स्वताची जानवाय दिता, पूण जायतीं चिदेव लोक ताका मानून घेना आनी ताका ते पिळापीळ दिवंक लागता. शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, इतलो वेळ हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखना. जेजूची जानवाय आनी ताचो अनुभव आमकां कितलोसो आसा. कितले वर्सां आमी क्रिस्तांव म्हणून जियेता, तरी आसतना आमचो भावार्थ ताचेर हालता दोलता तसलो जाला. जेजू आमकां सांगता, तुमी कितेंय म्हजे नांवान मागत जाल्यार हांव तें करतलो. जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरून जेजूची जानवाय आमच्या जिवितांत वाडोळी आनी ताच्या नांवान घेवन आमी मागल्यार ते आमकां फावो कर म्हणून आमी जेजू लागीं मागुया. मोगाळ बाप्पा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशीक करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं म्हजो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.